मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारत माता की जय। आता आयज आमी पळयल्लें आसा की 4 स्टेटीचे रिजल्ट आयज येयल्या. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आनी तेलंगणा 3 स्टेटींनी राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश हितून आमी पूर्ण बहुमतान आमी जिखलेले आसा. तशेंच तेलंगणात पयलीं आमचे फाटल्या फावट 1 सीट येयली, आतां आमचे 9 सीट जाल्लेले आसा. सो ही सुद्दां आमकां खंय तरी एक विक्ट्री जावन आसा. आतां कशें आतां हे 3 स्टेटींचे आमकां पूर्ण बहुमत मेळिल्लें आसा तें फक्त एक मोदीजींचें कार्य जें तेंच्या लोकां खातीर केलां. तशें पार्टीचो संघटन हेच्याच खातीर एक शक्य जाल्लेलें आसा. तशेंच राजस्थानान आनी छत्तीसगडान काँग्रेस सरकार जाल्लें तेंच्या भ्रश्ट सरकारान जे भ्रश्टपणे सरकार जेंच्यांनी चलयल्लें त्या लोकांनी पळयल्लें आसा. त्या खातीर तांकां लोकांनी तांकां तेंची खरी एक तेंची पोजिशन तांकां दाखयल्ली आसा लोकांक. सो हे एक हांव म्हणटा की मोदींचें कार्य आनी एक आमचो जो संघटन आसा त्याच खातीर आमचें हें निवडून हे 3 स्टेटींनी आमच्या पार्टीचें सरकार आयिल्लें आसा. आतां गोंयचें आमी जशें पळयता नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हितून सुद्दां आमचें पूर्ण बहुमतान आमच्या भाजपाचोच 2 सिटां पूर्ण बहुमतान येवपाची आसा. सोशल मिडियाचो खरोच इम्पॉर्टंट आसता. आतां आमी जशें एक घरोघर भोंवूंक शकता तशें तें आमी काम आमी सोशल मिडिया थ्रू करपाक शकता. म्हणल्यार जे मोदींचें बरें कार्य आसा पार्टी खातीर, जे आमचे स्किम्स आसा, महिलां खातीर स्किम्स आसा, सगळे अशे युथां खातीर स्किम्स आसा, तें आमी पावोवपाचें काम सोशल मिडिया थ्रू आमी करपाक शकता. सोशल मिडियाचेर आमी कितें म्हटल्यार आतां ओपोजिशन जशें एक नेगेटीव नरेटीव सेट करता तो आमी कसो तोडूं शकता हें आमी सोशल मिडियाचेरूय करपाक शकता. सो सोशल मिडियाचो एक बरो म्हत्वाचो वांटो आसतलो आमच्या लोकसभेच्या इलेक्शना खातीर आनी एसेंब्ली इलेक्शनान जें जाल्लें तेतूरूय सोशल मिडियाचोय बरो व्हडलो म्हत्वाचो वांटो जावन आसा. तर आज आम्ही पणजे आमच्या भारतीय जनता पार्टी मेन कार्यालयात आम्ही सगळे जमा झाले आसा. मंडळाचे कार्यकर्ते तसेच इतर पदाधिकारी आम्ही आज जो निकाल जाल्लो आसा 4 राज्यांनी तितूनचे 3 राज्यांनी भारतीय जनता पार्टीक जैत मेळिल्लो आसा. 1 राज्यान हे जाल्लो आसा डिफीट जाल्लो आसा. तरी आसतना भारतीय जनता पार्टीचे क्लियर मॅन्डेट हे लोकांनी दाखयल्ले आसा. आमकां हांव जेन्ना एक राजस्थानान एक विस्तारक म्हणून आमचे गोंय राज्या भितरले 10 जाण अशें मेळून आमी राजस्थानाक गेल्ले. तर थंय अशी परिस्थिती आसली की आमी भारतीय जनता पार्टीचे जे सगळे कार्यकर्त्यांक तशेंच मंडळाचे कार्यकर्त्यांक आमी भेट दिल्ली. त्या टायमार जे कॅन्डिडेट आसले तेंचे कडेन आमी विचारून घेतलेले. तर तेन्ना आमकांय बी अशें जाणून येलें की भारतीय जनता पार्टी नक्कीच विजय जातली आनी खरेंच आयज खरोखरच ती जाल्ली आसा. तेका खरेंच जे मतदारांनी वोट करून भारतीय जनता पार्टीक आनी नरेंद्र मोदीजीक आयज जैत दिल्लो आसा तेंचे हांव धन्यवाद दिता. जोधपूर सिटीन एक शास्त्रीनगर मंडळ ह्या मंडळा भितर हांव गेल्लो. तर त्या मंडळान अशी एक हे आसली मोहीम की आतां ह्या फुडें म्हणजे आतां मोदीजीचीच लहर थंय आख्ख्या मतदारसंघा भितर जावं आख्ख्या राजस्थाना भितर जी शहर विधानसभा जोधपूर हेज्या भितर अशी एक मोहीम आसली की भारतीय जनता पार्टीच आतां आमी फुडें निवडून हाडटले. भारतीय जनता पार्टीचोच सरकार आमच्या राज्यान परत एकदा जाय असो आमकां एक हे आसलो. आयज जो आमी निकाल पळयला इलेक्शनाचो त्या हितून आमकां क्लियर मॅन्डेट आसा की लोकांक अजुनूय आमचे विश्वास आसा आनी मेन मोदीजीचे विश्वास आसा. हे आमकां जे लोकांनी आमकां विश्वास दवरला ते विश्वास आमकां राजस्थानाक आनी मध्य प्रदेश हे आमचे आतां जाले 4 टर्म आमचे आतां सरकार हे चालू आसा. म्हणजे 4 टर्म आमचे BJP तर करून लोकांनी विश्वास आनी हो आमकां फुडें येवपाचो तें इलेक्शन 2024 आमकां पूर्ण खात्री आसा की मोदी जिखून येतलो म्हणून. आमी तेलंगणा मातशें आमकां फाटीं पडले पण हेजेर आमी पार्टी आमचो विचार करतलो एनालायसीस करतलो की आमी तेलंगणा कित्याक येवं लोकांचो विश्वास हो आमकां हारपाक. आमी नॉर्थ इंडिया सावथ इंडिया ते वचून डिफायन करना. आमचे लागून फक्त आसा इंडिया. आमी तेलंगणा फुडले आनी 2 टर्मा भितर फुडले 5 वर्सां भितर आमी तेलंगणा मेजॉरिटी हाडटल्यो असो आमकां विश्वास आसा. सेंट्रलचे इलेक्शना आमी फाटीं पडचे ना असो म्हाका पूर्ण खात्री आसा. गोंयचे तुमी पळोवपाक गेल्यार नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा सीट डेफिनेटली हे म्हाका आमकां लोकांक जो आमकां लास्ट टायम रिजल्ट पळयला आमकां मेजॉरिटी सीट दिल्ली गोंयांत. सो हे पळोवून गेल्यार आमचे मेजॉरिटी आमदारूय आसा आनी लोकांचो विश्वासूय आसा. ते वचून आमी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दोनूय सीट जिखतले असो म्हाका विश्वास आसा. आयज जे इलेक्शनाचो रिजल्ट जाला
हो मेजर रोल युथांनी खेळला तशेंच आमच्या पार्टीच्या सगळ्या लोकांनी खेळिल्लो आसा. यूथ कित्याक लागून तुमी जशें म्हाका विचारले युथान कितें रोल प्ले केला. मेजर रोल जो प्ले केला युथूच, कित्याक आतां फुडली पिढी जी फुडें काडटले ते आमचे यूथ जावन आसा. आनी आतांच्या काळांत जर फुडें काडटले यूथ एम्पावरमेंट आमच्या भारतीय जनता पार्टीन अशे इतल्यो स्किमी युथा खातीर केल्लेल्यो आसा. म्हटल्यार खंयचोच यूथ बेकार रावचो ना अशे सुद्दां स्किम्स काडिल्ल्यो आसा. त्यो फक्त अवेल करपा खातीर प्रत्येक युथा पर्यंत अजून पावना म्हणून उरलेले. पूण आतां भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकरान प्रत्येक फावटी आमच्या गोंयानूच आमी प्रत्येक गांवांनी आमच्यो ज्यो स्किमी पावयता त्यो लोकां पर्यंत पावलेल्यो आसा. आनी युथांक सगळें हें कळयलें आसा की बाबा आपूण खंयच्या फिल्डान कितें करूं शकता तें तांकां कळयलें आसा. आनी हेजेर एक मेजर इम्पॅक्ट आमची भारतीय जनता पार्टी खेळिल्ली आसा. कशी म्हटल्यार ती जी स्किम्स आसा ती आमी गांवा पर्यंत पंचायतीच्या थ्रू, ZP थ्रू, MLA थ्रू सगळे कडेन पावता. सो हो एक मेजर आमचो इम्पॅक्ट आसा.